म्युन्सिपाल्टी जी आसा तेतून 3 आमदार खरें म्हणजे आमच्या ह्या म्युन्सिपाल्टीक 3 आमदाराचे हे आसा आनी तिनूय आमदाराचे आपापले कॉन्सलर आसा थंयसर आनी वायस चेअरपर्सनाक लागून आसा 3 म्हयने मायज जाले हेंचो तो वादळ निर्माण आसा तो वादळ थंयच्या थंय आसा लोकांची जी कामां आसा पावसाक लागून जी कामां जाताली ती सुद्दां कामां खंय जावना चीफ ऑफिसरांनी ती कामां करूंक ना त्यान भायर चीफ ऑफिसराकूय कॉन्सलरांची खंय तरी सायन चेअरपर्सनाची वायस चेअरपर्सनाची सायन जाय आसता तेका लागून ते उरले दुसरी गजाल लोकांच्या घरांनी उदक पावले लोकांचे दारांनी माती पावली लोकांच्या दारांनी कचरो पावलो हे सगळे जे आसा कॉन्सूल बिलकुल काम करिना हे सिद्ध जाले खरें म्हणजे जाल्यार तिनूय आमदार जे आसा मिलिंद नायक काल्लू साल्मेदा आणि हो माविन गुदिनो हे तिनूय जे आमदार आसा ते बीजेपीचे आसा घरान इतलो व्हडलो उजो लागला हे बीजेपीचे आमदार आणि कॉन्सुलर बी आसा ते बीजेपीचेच आसा जाल्यार घरान इतलो उजो चालला तेंचो आणि घरातलो उजो बंद करपाचो सोडून प्रमोद आमचो चीफ मिनिस्टर जो आसा प्रमोद सावंत तो लोकांक धमकी दिता अशें करून जायना न्ही हो जो घरातलो आसा आज बीजेपीचेर विश्वास आसा म्हणून हे 3 आमदार बीजेपीचे हांगासर आसा वास्को आणि म्हणूनच हांव सांगूंक सोदतां की हे जेन्ना घरान वायस चेअरपर्सनाक लागून हे जे म्युन्सिपाल्टीन खतखते जाल्ले आणि लोकांची जे आज वाट लागल्या लोकांच्या घरान उदक पावले कचरो पावलो सगळें कितें जालें सगळें काम ठप्प जे वास्कोन चल्लां कितें चल्लां हेजें खरें म्हणजे प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टरा आमच्या आफोन हांकां विचारूंक जाय बाबा कितें चल्लां तो प्रिजायडींग ऑफिसर आसा ताका इतली हिंमत की तो येनासतना रावलो तेणे आमदाराचो अपमान करपाक जाता तेणे कॉन्सुलराचो अपमान करपाक जाता प्रतिनिधी ते लोकांचे तो कसो येनासतना रावतलो हेचो अर्थ एक आसा की वयल्यान कोणाचो तरी बरो व्हडल्या मनशाचो तांकां नाचोवपाक लागून हें सगळें कारस्थान चल्लां आसतलें अरे बाबा तुज्या घरानूच उजो लागला मरे प्रमोद सावंत बाबा तुज्या घरान उजो लागला हें आमच्या वास्कोक सांबाळपाक जाय आनी वास्कोन जर बरें कितें करपाक जाय ह्या तिनूय आमदाराचें समाधान तुवें करपाक जाय नाजाल्यार जायना लोकांच्या घरान उदक पावलें तुका काय दिसना लोकांच्या घरान कचरो पावलो तुका काय दिसना लोकांच्या घरान माती पावली वरसून जेटी वयली सगळे माती 5-5 6 ट्रक सकयल हे जालें कचरो सगळें जालें गटर कोणें साफ करूंक ना पावसाच्या हेतून गटर बिटर साफ करपाचें आसता ते अजिबात कॉन्सुलरांनी लक्ष घालूंक ना कित्याक चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन हेजीच सगळी म्युन्सिपाल्टी आनी कितें काम ना आनी कितें चलयलां तुमी लोकांक समाधानकारक उत्तर ना तुमचे कडेन लोकांक तुमी समाधानकारक उत्तर दिना प्रिजायडींग ऑफिसरान खरें म्हणजे जाल्यार टायमार येवपाक जाय हॉस्पिटलान आसता आनी खंय आसता म्हणून तो जे नाटकां करता इमर्जन्सी मिटींग घेवपाक जाय ते करूंक ना मागीर कितें दाखोवंक सोदता सगळो गोलमाल करोडोनी पयसो स्कॅम करपाक हें कितें चल्लां कित्याक त्या आमदारांचो अपमान जालो कित्याक त्या आमदारांनी अशे तिगाय आमदार खरें म्हणजे जाल्यार बीजेपीचे आसलेले तिनूय आमदार बसोन हे कित्याक काम करून घेवंक ना कित्याक लोकांची वाट लागता म्हणजे लोकांनी तुमचेर परत विश्वास करपाचो न्ही आमकां म्युन्सिपाल्टी वास्कोची बरे भशेन लोकांचें काम करता आमी हांगा कॉन्सुलर आसलेले हांव ऑपोजिशन आसलें 15 वर्सां पण आमी लोकांचें काम करपाक सीओक धरून चेअरपर्सनाकूय बी धरून आमी आमचे वाड्यांनी कामां केल्ल्या प्रायवेट लेबर घालूनय कामां केल्ली आसा पण आज कॉन्सुलरांक तसलें कांयच पडून वचोंक ना आमदारान कितें करपाचें